येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन. ग्राम विकास समिती वयल्यान कुडका ग्रामसभेत वातावरण गरम. समिती स्थापन करतना थळाव्यांक विश्वासात घेनात. थळाव्यांचो सरपंचाचेर फारपेट. खाण्यापार न्हंय परत जाल्या तांबडी. 3 सप्तकां आदी अशीच घडणूक थळाव्यांनी हाडिल्ली उक्ताडार. खणींतली माती सोडटात न्हंयेत, थळाव्यांचो आरोप. गोंयचे जेवण, नृत्य आनी मातयेच्या आयोजनाचो घोस्त काडपी मातयेचे फेस्त मनयले व्हडा उमेदीन. पिळणाच्या इगर्जेक 365 वर्सां पुराय जाल्ल्याच्या निमतान मनयले हें फेस्त. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. गांव उदरगत समित्यो घडोवन हाडटना गांवच्या लोकांक विश्वासात घेतले ना असो आरोप करून थळाव्यांनी सरपंचाचेर उतरांचे फार केल्ल्यान कुडका ग्रामसभेत वातावरण बरेंच तापलें. असामान्य ग्रामसभे बदला खाशेली ग्रामसभा आपयल्या असोय आरोप तांणी केलो. निमाणे कडेन ही बसका स्थगीत करून सरपंचाक बेगोबेग माघार घेवची पडली. पंचायत संचालनालयाच्या परिपत्रकाप्रमाण आयच्या ग्रामसभेत ग्रामविकास समिती स्थापन करपाच्या निर्णयाविशीं एक असामान्य ग्रामसभा आफोवची सुचोवणी दिल्ली. पूण पंचायतीत पावतकच आयज एक खाशेली ग्रामसभा आसा अशें थळाव्यांक सांगले. पूण गांवच्या लोकांनी व्हीडीसी स्थापन करपा खातीर असामान्य ग्रामसभा घडोवन हाडपा विशीं अडींग आशिल्ले. पूण सरपंचान तांकां सांगले की व्हीडीसी पयलींच तयार जाल्या. देखून रागान भरिल्ल्या गांवकारांनी सरपंच आनी सचिवाचेर फारपेट केलो. पंचायत कार्यालयात कुलूप लावन सरपंच आनी सचिव हे सुवाते वयल्यान भायर सरले आनी ग्रामसभा जावकच ना. म्हटल्यार व्हीडीसी कमिटी काढली. आमकां दोगांकूय पंच मेंबर्सान आमकां खबर ना व्हीडीसी कमिटी केन्ना काढली ती. वेन आमी जेन्ना ऑपोज केले आनी सांगले वोटिंग करा, कित्याक आमचे विलेजर्स कोण नाहले. ग्रामसभा म्हटल्यार कितें, मिटींग फॉर अ विलेजर्स. वाय विलेजर्स वर नॉट देन इन एब्सन्स ऑफ विलेजर्स तेंच्यांनी व्हीडीसी कमिटी काढली. वाय आमी हो क्वेश्चन रेज केलो आनी तांकां सांगले वोटिंग करा म्हणून. नो वन वॉज रेडी टू वोट. तेंच्यांनी आपल्या भितरूच कमिटी काढली आनी वी आर टोटली ऑपोज ऑफ दीस. अजेंडा पयलो काडलेलो न्हू, पयलो हें हाडलो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्हणून आमकां नोटीस धाडलो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्हणून. पूण कालचे काल आमकां धाडला कितें स्पेशल ग्रामसभा हें स्पेशल मिटींग म्हणून. आनी हें लोकांक पब्लीश करनासतना सुद्दां धाडनासतना डायरेक्ट आमकां हें केलें. आनी ही व्हीडीसी कमिटी काडला पळय हांवें डायरेक्ट आमी ओपोज केलेले आमकां नाका म्हणून. जेन्ना आमी हे कळ्ळें तेन्ना आमच्या पंच मेंबरान थंय लेटर केलें ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा जावंक शकना. कित्याक 2 ऑक्टोबर 19 डिसेंबर 26 जानेवारी आनी 15 ऑगस्ट ही स्पेशल ग्रामसभा जाता एज पर पंचायत राज एक्ट आनी व्हिडिओचे डायरेक्शन आहा तांकां. सो तेंच्यांनी तशें केल्लें ना, ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा म्हणून बरयल्ली आसली. सो आमची लेटर वयता इनवर्ट जातकीर तेंच्यांनी ती कॅन्सल केल्या आनी काल तांकां लेटर दिला स्पेशल ग्रामसभा आनी कंटेंट वील बी सेम म्हणून घातला. अजेंडा वील बी डिस्कशन. काल सांजची 2:30 येयला तांकां नोटीस. एज पर पंचायत राज एक्ट 8 दीस पयलीं नोटीस सर्क्युलेट जावंक जाय. ती सर्क्युलेट जाल्ली ना आनी सेक्रेटरी आपणाचे राज्य चलयता, आपणाक जाय ते करता. सरपंचाकडे कितें चालले, सरपंचाकडे आवाज ना, क्वेश्चन ना. तुमी म्हणटा एरोगंट उलयता, हे करता ते करता. आनी तेंचे जे एक्स आसले ते एवरीडे हांगासर बंद करपाक हे आसता. एक्स सरपंच आसले, एक्स पंच. तर हे लोक आरजीचे वांगडी आनी फकत ताण निर्माण करपा खातीर ग्रामसभेत आयिल्ले असो आरोप सरपंच साधना गोन्साल्वीस हांणी केला. पूण व्हीडीसीच्या वादाचेर सरपंच उलयलो ना. सोडपा लागले येताय झगडपाक आनी विदाउट एनी रिजन ते फक्त झगडटाय. दार बीन धांपा लागले सगळे आनी लेडीजां भितर कायली दार धांपले. येते कितें पावर दाखयता ते आरजी म्हूण पावर दाखयता आपले. गोवा 365 खातीर कुडकाच्यान विन्संट रोजारियो. राज्यात काँग्रेसीच्या दबावाक लागून पोरण्या पक्षाची भोवमत्ता हातात घेवपा खातीर झूज चालू आसा. राज्य राजकारणात कितें घडटात ते पळोवया. मुखेल विरोधी पक्षात फूट पडिल्ल्यान गोवा फॉरवर्डाचो एकूटो आमदार विजय सरदेसाय काँग्रेसीत सामील जातलो अशी वावडी पातळ्ळ्या. पूण सरदेसायन राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो अध्यक्ष शरद पवार हाची गोंय भेट घेतल्या उपरांत ह्या राजकीय चर्चेक आतां बरोच ओतो आयला. 15 दिसांनी झेडपी वेंचणूक आनी लोकसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान राज्यांतलें राजकारण परतून एक फावट सक्रीय जाला. शेजारच्या महाराष्ट्रात गड आशिल्ल्या राष्ट्रवादी पक्षाक गोंयांत आपली सुवात घडोवपा खातीर खूब कश्ट सोंसचे पडटात. राष्ट्रवादीचो अध्यक्ष शरद पवार हाणें राज्यांत भोंवडी करून कार्यकर्त्यांची भेट घेतली. पक्ष बळिश्ट करप, लोकसभा वेंचणूक ह्या विशयाचेर चर्चा जाली. प्रोग्राम आलो आनी ते पर्सनल विजिटाचेर तो येयल्लो ह्या प्रोग्रामाक.
पूण आमकां शरद पवार साहेबाचे आमचो सुप्रिमो जो आयचो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो तेजे आमकां एकदम एक बरें दिसलें म्हणटा तें हें इवन ते प्रायवेट प्रोग्रामांक देखून येयलो जाल्यार तेणी वर्कर्सांक तो मेळलो आनी वर्कर्सां कडेन मेळोन तेणी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचे हेजेर बद्दल तो आमकां गायडन्स दिलें. आतां हे आमचे लिडराचे ही म्हणटा ती एक हॅबीट. इवन प्रायवेट देखून तर विजिटाक येयलो, प्रायवेट विजीट देखून मारलें जाल्यार तो वर्करांक मेळले शिवार वचना. म्हणटकच हें आमी ताका मेळले, आमी तेजेर चर्चा केली आनी हेजेर आमी बरें आमच्या पार्टीचे बद्दल आमी ताका सांगलें आनी ताणें आमकां एक बरो एक एडवायस दिलो. We met the Goa Executive Committee and discussed a lot of issues that we are prevailing right now in the current scenario, like for example unemployment in Goa and the law and order situation. So these are things, internal discussion with the Executive Committee, and therefore he was here. So the visit was not actually Goa. Goa was on a transit and then he went to Bengaluru for that centenary celebration. शरद पवार हाणें आपल्या भेटी वेळार राष्ट्रवादीचो प्रदेशाध्यक्ष जोसेफ फिलीप आनी हेर पक्ष कार्यकर्त्यांक मेळून राज्यांतल्या सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचो आढावो घेतलो. पूण गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो विजय सरदेसाय हांची शरद पवारा बरोबर भेट जाली. पूण ही फकत शिष्टतायेची भेट आशिल्ली आनी ताचे परस चड कांयच ना असो दावो दोनूय पक्षांनी केला. विजय सरदेसाय कॅज्युअल विजीट आयज ताणें ताका मेळलो ते हेजेर कांयच ना. हेजेर शरद पवार म्हणजे कितें आसता, शरद पवार सगल्यांक मेळटा. इवन ओपोजिशन कोणूय देखून आहाय जाल्यार ताका तो ना म्हणना. पूण हितून कितें आहा, काल विजय सरदेसाय येयलो, आमच्या शरद पवार साहेबाक मेळलो आनी ते मेळोन ताणें थोडी वगत चर्चा केली. MP इलेक्शन येवपाचें आहा 2024 तेजेरूय एक आमची एक चर्चा जाली. बेश्टें उलोवप, कॅज्युअल कशें उलोवप तेजेर व्हडलें कांय ना. कित्याक तो येयलो तो तेजी गोवा फॉरवर्ड पार्टी, आमची नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, हेजेर आमचो हितून हें कांय ना. विजय सरदेसाय म्हणटा तो आमचो फ्रेंड, जायतीं वर्सां जालीं पॉलिटिक्सान येवचे पयलें देखून तो आमचो फ्रेंड. पूण आयज गोंयांत तो एक दाखोवन दिता, आयज गोंयांत काँग्रेसाचे कोणूच स्पोक्स पर्सन जे बरे असेंब्लीन आवाज करपी वो उंचे पार्टीक बरे आवाज करपी आयज ना. पूण एकूच म्हणटा तो विजय सरदेसाय आयज ह्या गोवा फॉरवर्ड पार्टीन रावन तो एक बरो आवाज करता. See, Honorable Pawar Saab, he is a tall leader. He is the leader of the country. Wherever he goes, people from all walks of life, including politicians, pay a courtesy visit to him out of respect. So Vijay Sardesai also paid a courtesy visit. That's all. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. खांडेपार न्हंय परत एक फावट तांबडी जाल्या. थळाव्या लोकांनी आदी अशीच घडणूक उक्ताडार हाडिल्ली. पूण फक्त 3 सप्तकां उपरांत खणींतली माती न्हंयत सोडपाचो आरोप परतून एक फावट जावपाक लागला. ह्या उदकाचें शुद्धीकरण करून ताची पुरवण फोंड्या आनी तिसवाडी वाठारांत जाता देखून न्हंयचें उदक प्रदूशीत करपी लोकां आड खर कारवाय करपाची मागणी थळावे लोक करतात. पळय पुराय बातमी. आज परत ओपाचें उदक जें आसा तें परत तांबडें येवपाक लागलें अशें म्हणटा जे सोशल वर्कर आसा जे संदीप पारकर जे आसा ते सदांच म्हणटा की शेनवार आयतार आहा तेन्नाच हें उदक जें आहा तें तांबडें उदक येता. आतां हें कित्याक येता तें तो सरकारान पळोवपाक जाय अशें म्हणटा ते म्हणटात. पूण पळोवपाक गेल्यार हें जें उदक आसा तें खरेंच तांबडें उदक येता आनी हाजेर सिरियस आहा हें सिरियस आहा म्हणटकीर हाजेर गव्हर्मेंटान ओ PWDन बेगीनची एक्शन घेवन हें जें उदक आसा तें कशें उदक येता तें पळोवपाक जाय आनी हेजो शोध घेवपाक जाय. हें उदक खोदूळ जायला पळय केन्ना आयलां? हें उदक सकाळच्यान येवपाक लागलां. सकाळी मातशें कमी आशिल्लें आतां चड येयलां. जस्ट आमी 20 दिसां पयलीं हांवें कंप्लेन केल्ली पोल्युशन बोर्डाक आनी तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन घेतलेलें आनी इन्स्पेक्शनान तेंच्यांनी सॅम्पल्स व्हेल्ले आसा. हाचो रिपोर्ट म्हाका मेळ्ळो ना. पण म्हाजो प्रश्न एकूच आसा, जर पावस मोठो पडटा न्ही जाल्यार उदकाचें लेवल कित्याक वाडना? उदकाचें लेवल आसा तेर आसा पण तांबडें उदक येता. दुसरें जर मोठो पावस आसा तो इतलो इन्फ्लुएन्स आसा शेनवारचो आयतारचो कित्याक पडटा? हें आतां 7th टायम 2 म्हयन्यांनी ओन्ली शेनवाराक येता. असो कसो पावस पडटा काय म्हणटा पासलेटी करता की फक्त शेनवारचो आनी आयतारचोच पडटा. हे सगळे हँड इन ग्लो आसा. म्हाका दुबाव आसा हेंचेर जे
कितें डिस्पोजल सोडप जाता कोणाचे मायनिंगेचे जावं कोणचे स्पोन्साचे जावं जाल्यार ते हांकां कन्सिडर करून सोडले गेले वयता आनी ते तांकां सारके प्रोटेक्ट करता कित्याक ह्या आतां एक्चुली बादईचे ओपा प्रकल्प जो आसा पळय न्ही तो 45% ऑफ द पॉप्युलेशन जे आसा गोंयचे तांकां सप्लाय आसा हो एक्चुली सिरियस इशू पण सरकार सिरियस आसा अशें दिसना 2019 जेन्ना हांवें कंप्लेन केल्ली तेन्ना पोल्युशन बोर्डान रिमार्क मारलेलो की देर इज समथींग इन बिटवीन म्हणजे कळण्या रिवर आनी हांगा कोडले तेज्या मदीं कितें तरी चलता हेजी वासपूस करपाक सांगली डेप्युटी कलेक्टरान पंचायती जाल्यार अजून पर्यंत तांकां रिपोर्ट येयल्लो ना आतां ह्या गजाली जाली 3 वर्सां आतां पयरचो रिपोर्ट घेतला अगेन तेंच्यांनी तेच म्हणणें आसा की मदीं कितें तरी चल्लां ही जबाबदारी कोणाची सोदपाची म्हाजी काय सरकाराची मदीं कितें तरी चल्लां म्हणजे कितें सरकार सिरियस ना सिरियस आशिल्लो अशें परत शेनवार जावचे नासले रिपीटेड 7 टायम हे आरोग्याचे किती परिणाम जातलो वत कसलें कडकडीत पडलां आनी तांबडे उदक कशें येयलें आतां एक विचारले ते म्हणटले घाटार पावस पडटा ह्या बोटा वयली चुकी त्या बोटार करपाक हुशार हे कळ्ळें न्ही आरोग्याचे किती परिणाम जातलो परिणाम किती जातलो आरोग्याचेर सरी आसा पळय न्ही हिजो बॅड इफेक्ट खूब आसा कित्याक ती संडासांतल्यान वचना ती एक्युमिलेट जाता तेका लागून थ्रेट आहा ते कोण डायरेक्ट उदक जे पिता पळय न्ही नळाचें तांकां भयंकर मोठो प्रॉब्लेम आसा ह्या स्लरीचो सरकार कडेन कितें सरकारे मागीर इतलीच आहा की रिपीटेड जाता पळय न्ही शेनवारा येतार धरून जे करता स्लरी सोडप ही खंय तरी हेजेर स्टॉप लागचो कित्याक हे असल्यांनी ओपो जो रिजर्वर आसा तो असल्यांनी पिड्ड्यार जातलो आनी तेजे जे झरे जे आसा ते खंय तरी कालांतरान स्लो डेथ आसा तांकां ताका लागून सीएमा कडेन हांव मागता की तेंच्यांनी हितून लक्ष घालचें आनी लक्ष घालून कोण जो वायलेटर आसा तेजेर कारवाई करची मातयेचें फेस्त गोंयचें पारंपारीक जेवण नाच आनी संगीत ते मातयेची आयदनां मेरेन ह्या गजालींचो ह्या फेस्तांत घोस्त काडलो पेळणाच्या जॉन दी बॅप्टिस्ट हिंगर स्थापन जावन 365 वर्सां पुराय जाल्ल्यान ह्या निमतान हें फेस्त मनयतात आपली संस्कृताय आनी दायज मनोवपाक पुराय समाज एकठांय आयिल्ल्यान हो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो पळयात काय उमेदीची खीण आमी आतां आसा पिलेन पॅरिस प्रिस्टाच्या फुड्यान फादर डॅरिक फेर्नांडीस आनी आतां तेज्या वयल्यान आमी थोडी म्हायती घेता सो ह्या इगर्जेची हिस्ट्री कितें आनी हे फेस्टिवल सेलेब्रेट करपाक तेजो मेसेज कितें त्या फेस्टिवलाची सो आतां हे आमी आमच्या फादराच्या फुड्यान फादर डॅरिक फेर्नांडीस फादर हे इगर्जेची हिस्ट्री आनी हे कितें हिस्ट्री म्हणजे हे वर्साक आमी आमचे गोंयचे बांदल्यार 365 इयर्स वर्सां संभ्रमता सो हाका लागून हे वर्साक कितेंय करचें म्हूण एक हिस्टॉरीक इव्हेंट करचो म्हूण आमचे मतीन जालें आनी हाका लागून आमी हे मातयेचें फेस्त आमी केलें कित्याक आमच्या गांवांत एक कुमाराचो वाडो आसलेलो आदी वे बॅक आनी सगळे चडशे कुमार मातयेच्या आनी चडशे कुमार बार्देसचे हांगा आसलेले पयले सो मच सो बिकॉज दॅट सॉयल त्या वाड्याची सॉयल एकदम बरी आसलेली आनीक उदक आसलेलें सगळे बरी फॅसिलिटी आसल्यो आनी हाका लागून दे फावंड दीस प्लेस व्हेरी कंड्युसीव पूण जेन्ना वस्काची पिडा आयली स्पेनीश फ्लू म्हणटा तो तेन्ना सगळे हांगासले लोक त्या वाड्यांतलो गेलो आनी चडसो सुकोर थंयसर वचून रावलो आनी आज पासून सुकोरचे कोण पॉटर्स ते आपण म्हणटात पिलेंचे सो सुकोर मागीर आमचे दुलेर थंयसर वचून रावले सो जस्ट दुलेर आनी सोकोर रावता ते ओरिजिनल फ्रॉम हियर प्लेन सो ताका लागून आनी जस्ट टू गिव इम्पॉर्टन्स टू गोवन सॉयल तूं जाणा आमची गोंयची माती तांबडी माती कितली ग्रेस्त आय वील जस्ट गिव एन एग्जाम्पल आमचे आडसोराचें उदक इफ यू टेस्ट आमचे आडसोराचें उदक आनी कर्नाटकाचे यू फायंड द डिफरन्स आमचे काजूच्यो बियो आनी तांच्यो काजूच्यो बियो यू फायंड द डिफरन्स कित्याक बिकॉज ऑफ द सॉयल प्रेजन्स ऑफ सॉयल आमची गोंयची सॉयल इज अ व्हेरी रीच सॉयल आनी एकलो प्रोफेसर नंदकुमार कामत म्हणटा 54 टायप्स ऑफ सॉयल्स आर इन गोवा वीच वी आर नॉट अवेर अँड देर इज इवन गोल्ड प्रेजंट इन सम पार्ट्स ऑफ आवर सॉयल सो आमची इतली आमची ग्रेस्त आमकां आहा पूण आमी जाणा आयज वी आर दुरुपयोग करता मातयेचो जावं पोल्युशन करून जावं दुसऱ्यांक विकून माती जावं जमीन विकून
सो जस्ट टू क्रिएट एन अवेरनस ताका लागून आमकां हें जालें. आनी जस्ट टू गो बॅक टू आवर रूट्स, आमचो पिलांचो गांव कोणूच नगो खंय प्लेन पडटा तो. इफ यू आस्क देम एक धाकटो गांव. So if you ask them where is Pilen, they say Pirna. So आयज आमच्या पियेन्ना आमी मातयेचे फेस्त मनयतात आनी हे फेस्ताक सगळो लोक गांवचो लोक एकठांय जावन आमी हे हांगासर जेवण तयार केलां. हांगासर आहा मॅक्रल्स, मागीर रायस, प्रॉन करी, मागीर दुदी भाजी आनी डिजर्टाक वॉन आहा. सो आनी पोळी आहा, कात्रे आहा आनी डिफरंट टायप फांत्यो आहा, गोड पाव. ओके, सो डिफरंट वेरायटी हितून हें करपाक सगळींच एकठांय जावन आमी हें तयार केलां जेवण. सो प्रॉन या सो लायक 4 wards got together and we prepared curry. Then another 4 wards got together and prepared rice. Then the first counter there is fish. Unitedly we worked to make it a grand success because this is the first time and this Matiyam Fest is zero waste. Each one has to carry their own plate, cup, so no plastic is used over here. Okay. How do you feel about this festival and celebrating? We are very happy and excited, and thanks to Father Derek and curator Marius Fernandez and Dr. Gwendolyn who are there behind us. Beside that, there were other team who are working on this. It's like long time this preparation is on, and I'm very happy to see a big crowd. Like we didn't, yeah. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. सोमारच्यान नवरात्रांक आरंभ जाला. भौशीक सुवातांनी देवी दुर्गेची प्रतिस्थापना करतात. फातर्पा श्री शांतादुर्गा कुंकळकारीण देवस्थानात मकरोत्सव वेळार धोल ताशे शेनाय वादन आयकप हे एक रोमांचकारी अनुभव. कुंकळकारिणीन देवीचे मखर घोडयतात धोलयतात. पळया भक्तिमय खीण. फातर्पेचे श्री शांतादुर्गा कुंकळकारणीचे देऊळ तशें फामाद. गोंयचे तशें गोंया भायले लोक लेगीत ह्या देवळाक भेट घेवपाक येतात. नवरात्री निमतान ह्या देवळांत व्हडा दबाज्यान उत्सव जाता. देवीक मखरान बसोवन तिका धोलायतात. ते भायर व्हडा संख्येन भक्त देवीचे दर्शन घेतात. पळोवया कांय मन भुलोवणे खीण. जाल्यार आतां पळोवया बार्देसच्या श्री गुरुदेव नरसिंह सरस्वती दत्ताच्या मठात युवा युवतींचे पांय गरबा दांडिया संगीताच्या तालार कशे थिरकतात ते.
पळोवया सावड्डे तिस्क वाठारांतल्या युवा युवतींनी दांडिया उत्सवा वेळार संगीताच्या तालार कशे थिरकतात. गोवा 365 खातीर श्वेता गांवकर आणि संदीप पिळगांवकर. हवामान खात्यान आपल्या हालींच्या अदमासात येलो अलर्ट आनीक एक दीस वाडयला. आयतारा आनी सोमारा घोग्यांनी पावसा बरोबर गडगडपाची शक्यताय आसा. 30 सप्टेंबराक मान्सून अधिकृतपणान सोंपिल्ल्यान ऑक्टोबरांतल्या पयल्या सप्तकात ओले हवामान उरपाची शक्यताय आसा. चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस आसतलें. IMDन 2 आनी 3 ऑक्टोबराक राज्याचेर येल्लो अलर्ट जारी केल्ल्यान राज्यांतल्या जायत्या वाठारांनी मध्यम ते घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच 6 ऑक्टोबर मेरेन फुडले कांय दीस हलको ते मध्यम पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. मान्सून 9% तूट नोंद करून सोंपला जाल्यार फुडल्या दिसांनी राज्यांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. मजगतीं चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस आसतलें. 2 आनी 3 ऑक्टोबराक येल्लो अलर्ट. नेटान पावस गडगडपाची शक्यताय. 4, 5 आनी 6 तारखेक हलको ते मध्यम पावस. चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.